बघा इष्टा भावानो, तुमका खबर आसतली कोरोना व्हायरस जगात आणि गोंयांत पसरला असा। त्यांना खबरदारी म्हणून तुम्ही स्वतःची काळजी दुसऱ्याची काळजी घेवची पडटली। जर तुमच्या घरात जाणतो मनीस असा जाल्यार त्याची चडांत चड काळजी घेवची पडटली। जर तुम्ही बाजारात वयतात जाल्यार तुम्ही नाकाक मास्क तोंड सारखे बंद करून बाजारात वयचे। बाजारात वयताना सोशल डिस्टन्स दवरून तुमका एमर्जन्सी कितें घेवपाचें आसा भाजी आणि कितें गुड्स घेवपाचे आसा जाल्यार तुम्ही सोशल डिस्टन्स धरून घेवचे। बेश्टेच बाजारात भोंवपाचें ना। जर तुमच्या वाठारात जाका होम क्वारंटाईन केला त्यांनी घरातल्यान भायर सरपाचें ना। दुकानांनी बेश्टेच बसपाचें ना। आपले काम जाले आपल्या घरा वचपाचें। मास्क सॅनिटायझर सदांच वापरपाचो। घरात गेल्या उपरांत आपले हात साबणान धुवचे आणि तसेच सॅनिटायझर लावचो। जाल्यार आमचे गोंय आणि राज्य सुरक्षीत उरतले। त्यांना खबरदारी आपली स्वतः घेवची पडटली। आयकात माझ्या भावानो, बेश्टेच बाजारात भोंवू नाकात। जाका होम क्वारंटाईन केला तेणे घरातल्यान भायर सरपाचें ना। तेणे घरातच रावपाचें। जर तुमकां खोकली ताप श्वास घेवपाक त्रास जाता जाल्यार तुम्ही लागींच्या भलायकी केंद्रात वचान आपली तपासणी करून घेवची।